बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोत पोदवेदार बापा स्वर्गार आनी पितमेचार उसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या गुरवी गुरबीत सांगावलो आंकवार मारे तान सोलमलो पोस पिला ताणे कोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदेंत येवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोत पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपोचो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर काकलोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बगोस मिनी जेसू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. सात हातून ओचऱ्याचो मिलाग्रीचो Kaklut kor pat kabogos minin Jesu. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. तुझ्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामकायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राय सामकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू सातांतून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो. काकूट कोर पथकां बोगूस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमची बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज सामकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आनी जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राय सामकांदी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सात हातून ओचोऱ्याचो मिलाग्रीचो काकलूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आनी सदां सदां काल आमेन. सात हातोनीची लातीन सोम्या काकलूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता काकलूत आमची कोर. सोम्या आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता आयक आयक आमकां. आमकां. जेजू क्रिस्ता तुला तुवें बाय आमकां नायक आयक. आमकां. देवा स्वर्गीच्या बापा काकलूत आमची कोर. देव पुता संवसाराच्या सोरवंडारा काकलूत आमची कोर. देवा इस्प्रितू सांता काकलूत आमची कोर. पोयत सितादीस एकल्यास देवा काकलूत आमची कोर. सांता मोरये स्वयंबाचे पातकाविणे गोत सांबाळले माग आमचे पासून. सात हातून लिस्बोआच्या माग आमचे पासून. सात हातून सरिफीच्या अर्दीच्या ओनोदा माग आमचे पासून. सात हातून तेस्तिमानीच्या आर्का माग आमचे पासून. सात हातून स्वर्गीच्या जाणवाईच्या भुक्तिस्ताना माग आमचे पासून. सात हातून प्राचिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून. सात हातून कालतेपणाच्या आर्का माग आमचे पासून. सात हातून निती पाटी वेतेल्या माग आमचे पासून. सात हातून आंगुस्ताचेर जोयत व्हरतल्या माग आमचे पासून. सात हातून कुर्सार लोबलो
लब्धलेल्या इश्ता माग आमचे पासून 7 आतोन विजिलाच्या जोयत आपोसला माग आमचे पासून 7 आतोन ओन भवताच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून 7 आतोन देवचाराच्या कापेऱ्या माग आमचे पासून 7 आतोन सोपुर्णायच्या प्रतिमाना माग आमचे पासून 7 आतोन कोशेन मारता माग आमचे पासून 7 आतोन पातक्याच्या उजवाडा माग आमचे पासून 7 आतोन विस्मिताच्या बुजवंडारा माग आमचे पासून 7 आतोन नेणटेपणाच्या राखणारा माग आमचे पासून 7 आतोन जो उलोवण्याक दिताय मोन्यांक माग आमचे पासून 7 आतोन जो दुसऱ्याक दिताय कान बेऱ्यांक माग आमचे पासून 7 आतोन जो भायर घालताय देवचाराक माग आमचे पासून 7 आतोन जो गुलाम जाल्ल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो पिडेवतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो मेल्ल्यांक जिवंत करताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो आदेल्ल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो तोट्यांक चलयताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो वायटाचे वाचुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो नीट पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून 7 आतोन जो देवचाराच्या कोटेपणांतली भस्मिताय माग आमचे पासून 7 आतोन गुन्यांवाक कास लायतेल्या माग आमचे पासून 7 आतोन नीज देखी नेंटुकायेच्या माग आमचे पासून 7 आतोन सुर्गीच्या निर्मळेच्या फुला माग आमचे पासून 7 आतोन मोगाच्या आकट्या माग आमचे पासून 7 आतोन पोलकेपणाची बेपर्वा करतेल्या माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली निवार आमकां सांत आंतोन विजा आनी वादोळांतली निवार आमकां सांत आंतोन सगळ्या पातकांतली निवार आमकां सांत आंतोन सगळ्या आमच्या जिविताच्या कालेन निवार आमकां सांत आंतोन तुजी मजती वरवीं निवार निवार आमकां सांत आंतोन देवाची शेलीची संवसाराची पातकां दुताय बोगोस बोगोस आमकां आमकां सोम्या देवाची शेलीची संवसाराची पातकां दुताय दोन आयक आमकां आमकां आयक सोम्या सोम्या देवाची शेलीची संवसाराची पातकां दुताय आमची काकूत काकूत आमची कोर. कोर सोम्या 7 आतोन लिस्बोआ शारांत सोलमल्या आमी जे उपकार आटोवन परगोडटाव अजापाची पदवी आनी आर्गां तुका दिवंक तुजे उपकारा पासत मागतांव तुजेताय पाव म्हूण आमकां सगळ्या दिसांमीन आमच्या जिविताची आमची बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आनी जावं आमचो दिसपोटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पौचे तें सा उस्ट्रेमोदें तूं सदो आनी सदोचो पुजेसो वागेती मरी देवाचे माये आमा बापया खाती विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन Udor canar podo Zaliaci vo kono zuro Kashayamka chivi kocha I still want to loitolo Kashayamka chivi kocha I still want to loitolo सगल्यांक तुमकां देवरी सांज दिवं जेजू तुका करपाक आज आमचे मदें मुरुमगांव दिनेरीचो विगारवार फादर कॅनेथ टेलिस आसा फादर तुका माई मोगाचो येवकार आमचे मदें आयचे मिसाचें बलिदान तो भेटयतलो तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी तो करतलो म्हणून आदींच फुडें देवाचो आशिर्वाद ताच्या वावराचेर आमी मागता
आज आमी ह्या मिसान दोन इंतेसांवां दवरतात. पयलें इंतेसांव दिनवासनेचें बलिदान कार्तिक जोझफ आनी निकोल नुनीस आनी नाथानिएल नुनीस देवाक दिनवासून सगल्या देण्या खातीर तीं आर्गां दिवन ह्या मिसाच्या बलिदानान आपल्या खातीर मागूंक लायतात. तशेंच दुसरें दिनवासनेचें बलिदान मारिया एस डिकॉस्टा आपल्या भलायकी खातीर मागूंक लायता. देवान ताचेर आनी ताचे आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायता एक बरो देखणार पादवीगराच्या आनी पातकुऱ्याचे भलायकी पासत. तशेंच ह्या कॉपेलाचे बेनिफॅक्टर मिस्टर मॅक्स जॉर्ज आनी दोतोर सावियो हांचे भलायकी पासत. तशेंच आज जल्माचो दीस वालेन फुर्तादो ब्लेक पेरेरा ह्या दोगांय खातीर मागूंक लायता. तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांकां आशिर्वादान भरून बरे भलायकेन सांबाळूंक. तशेंच मागूंक लायता बऱ्या देण्या खातीर आनी आपल्याक भुरग्यांचें देणें फावो करूंक सांतान मुनीस आनी जेसी लुकस ही आमची बाबा भयणां मागूंक लायतात. नॅन्सी वाज, अंजेला फेर्नांडीस, पियेदाद फेर्नांडीस, मक्सियाना फेर्नांडीस, गीता भंडारी, औजा फेर्नांडीस ही सगळीं आपल्याची भलायकी खातीर मागूंक लायतात. तशींच मागतात आंतोन फेर्नांडीस आनी फामील, गाब्रिएल आनी नासिमेंता वाज आनी फामील सगळीं आमचे बाबा भयणां खातीर तांची बरी भलायकी खातीर मागुया. सांत आंतोनीच्या जोतीन सगल्यांक आमकां हांगासर आज एकठांय जाल्ल्यांक बरी भलायकी, मनाची शांती तशेंच कुडीची भलायकी आमकां फावो कर म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज 7 तातुनीच्या परबेच्या तयारेचो 13वो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय 7 तातुनीच्या सांगाता देवाच्या रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूचो पाटलाव करुया. बापान हो संवसार रचलो, पुतान ताचो मोग करूंक शिकयलो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे परी आपणे मनशातायेन उपुरबाय दाखयल्या तेच परी आतां मनशानूय रचनेतायेन तीच उपुरबाय दाखोल करची. हे मन ताचें जालें. हे आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवाचे आशेन बरोवन ही देवान दिली रचना विकूंक आनी सृश्टी विबाडूंक आनी सृश्टीचो नाश करूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंटनाक पावोवंक फुडें सरल्या. ही परिस्थितीन आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां हें सोत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परामोस करूंक गरज. अशें करतना 7 हातून जावन आसा आमकां एक नमुनो देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक. ताच्या आनी पवित्र त्रित्वेचे मजतीन नव्या वरवाशान बरोवन रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान बाबाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा भयणो, आज आमी भाग्योंत आंतोनीक मान दिवंक हांगा एकठांय जाल्लीं आसतना एके वाटेन ताच्या देण्या खातीर देवाक वाखाणुया, देवाक दिनवासुया. दुसरे वाटेन आमी भाग्योंत आंतोनी भाशेन जावंक चुकल्याव, फाटीं उरल्याव हें सोत ओळखून घेवन देवा आनी पेल्या लागीं काल्तिकायेन बोगसणे मागुया. आतां आमी 3 स्तोत्रां करून देवाक वाखाणुया. बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन आमी वेस्प्र करतले. ह्या वेस्प्रांत आमी 3 स्तोत्रां आनी 3 तातूंत आमी स्तोत्रांचें प्रतीगीन गायतले. सगळीं आमी पिराजिताच्या रितीन आनी पिराजिताच्या मनांनी आमी करतले. सगळीं आमी बसुया. पयलें प्रतिगान पेज नंबर 424.
पेज नंबर 424 सांजेचें प्रार्थन. म्हज्या कर्जा सारकी हांव तुमकां गोडी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायन आनी खरी शिकोवणेन पोसतले. आमी गायन करुया गिताचो अंक 821. आमी पयलो, दुसरो, तिसरो आनी चवथो आमी वेस गायतले. Veghi, Rosun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Novegi, Rosun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Bormesvora Jamana, Ida Gayona Goda, Porkadak Nav Devache, Porgotak Rortache, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Taci moi meci kobo, Rashtamode gazoya, Soglia polza kodoya, Taci koti pismita, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Bormesvorgit lo porto, Man bomanda ca favo, Ani coincia devace, La citle pe dolce, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya, Novegi, Roțun Gaya, Bormesvora, Vakada, Shekache, Pritumevo, Deva Sorgita Gaya. सगळीं बरोबर म्हणया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या काळजा सारकी हांव तुमकां गोडी दितलो आनी तुमकां जाणवायन आनी खरे शिकोवणेन पोसतले. दुसरें प्रतिगान. हांव म्हज्या शेड्यांक चोरयतलो वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो
आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. गायन करुया A28 पयलो दुसरो तिसरो आमी वेस गायतलो. Sporacia mana nowy git rocun gaja amci gati rocuria dane gorunda koinia surve sporacia mana sontosan egit gaita surve sporacia mana sontosan egit gaita odvedar bolis paulia patoili amka sorvo soglia porsan dakoili podvi आपल्या मोगाची सर्वे स्पोराच्या मना संतोषान हे गीत गायता सर्वे स्पोराच्या मना संतोषान हे गीत गायता Pasaile utor parle Ojuti querido ya Soglia muncia por zorle Taron amcia devace Solve sporacia mana Sontosan egit gaita Solve sporacia mana Sontosan egit gaita सगळी बरोबर महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. हांव मोच्या शिरयांक चोरयतलो वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. तिसरें प्रतिगान जो आपल्या शेडयां पासो जीव दिता तोच बरो गोडी. गायन करुया F8 पेज नंबर 89 आमी सगळे वेस गायतले. पयलोच दुलपद आमी एकूच पावटी गायतले उपरांत शेवटाक आमी गायतले. Babaj moime purgod gora Babaj moime purgod gora Jesus somni Jesus somni Devaci soi corestace Dori deva porvig dor Jesus bodai da koinina Apnang nigu kali koru Sakrache ruptane getle Muncha vorvi sakor saro Lanvi kalto paluk salo Kursar moro poria leku Jesus lanvi kalto salo Dekun sorga taka uglun Soglia nama poros morte Purnau taka papandile Sorgat pritve norkan legun Jesu navan soglio rosna
तिमी मोठ्यान नोमान करता बापाक मोहिमा वैभव ओपून सगल्यो जिबो परगट करता जेजू सोमी बापाच मोहिमे परगट करा बापाच मोहिमे परगट करा जेजू सोमी जो आपल्या शेड्यांपासो जीव दिता तोच बरो गवंडी उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या ओकोंडीत जिवितांत आम्ही भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या शासनीक शब्दा आणि पवित्र करणाऱ्याक आत्म्यांक संवसारान धाडून तुजो वेचित्र गोट मनशांक उगडापो केलोय खरो बाबार्थ तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय देखून शासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी घेता आणि तिजे सोक्तीच्या पुरजोडीत करण्यांनी तिच्या एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी पोरणी पाठ करता सगल्या काळजान तुमची महिमा वाकांता आणि ही आमची बोजोण तुमकां मानू म्हूण मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमेन. मुन्नेच्या पुस्तकावेलें वाचप देवाची जानवाय अशें म्हणटा आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या सुरवातेक तावन प्रितूम रोचून येवचे आदीं काला युगातावन हांव तीर आसली सोमदीर आजून नासलो घसघशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो पूण हांव जोलमोलोली पर्वत बसोवचे आदीं दोंगर गोडचे आदीं हांव जोल्माक आयली ताणें जमीन आनी मैदान आनी सर्वेस्पराच्या दुल्यांचे पयले धातू करचे आदीं हांव जोलमोलोली ताणें अंतराळ तिरायले तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सोमदिराक आठो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फॉर्मायलें आनी प्रितुमेची बुनयाद घाली तेन्ना एका हुशार वस्तादा पोरी हांव ताच्या सांगाता आसली दिसपोटीं ताका संतोश बरीत करताली सगलो वेल ताचे मुखार खेळटाली ताणें रचलेल्या संवसारांत खेळटाली मनशाच्या पुतान धुवा मोदें आसूंक हांव मुरगडटाली देवाचें उतोरें देवाचे वडुपकार आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडलें नांव तुजें पोतून म्हणुया सर्वेस्परा आमच्या देवा
शेकांशेक पृथ्वीचेर कितले व्हडते नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयलें जाल्यार तुवें थंय लायल्या चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितले व्हडते नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताचे पांयां तोळा दवरल्याय. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितले व्हडते नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणे तेणे उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताच्या आदीन केलाय. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितले व्हडते नांव तुजें. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रामाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव. त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवांसो दवरून आमी मुरगोडटाव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोडटाव, कित्याक दुमाळ्या थावन सोंसणीकाय उपजता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवांसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया, गायन करुया. B8 पेज 24. Soy sorvespora, soy Jesús. Soy sorvespora, soy Jesús. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Jesús. Gesù तुझी बाहेर रस्तोना, तुझ्या बापाशी आमकां फोर. Gesù buonoci, buon tu, tuझ्या उतरान आमकां जीवन कोर. Soy sorvespora, soy Jesús. Soy sorvespora, soy Jesús. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Jesús. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुआवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणली, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो.
तो म्हाका मोहिमान दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कोडयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कोडयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी तयारेच्या निमाण्या दिसाक आसा आनी फाल्यां आमी बागयोंत आंतोनीची परब सोंबोरूंक केल्या. ह्या निमाण्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा बागयोंत आंतोनी सांगाता देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूचो पाटलाव करुया. आज आख्खी क्रिस्ती पवित्र सभा व्हडा दोबाज्यान भो पवित्रित्वेची दोबाजीक परब सोंबोरमता आनी ह्या समयी ह्या देव मंदिरांत आमी बागयोंत आंतोनीच्या नोवेनाचो ओ त्रेजेनांचो निमाणो दीस सोंबोरमता. त्रेजेनांचो निमाणो दीस, फाल्यां ताजी परब. भावा भयणो, बागयोंत आंतोनी मोदें आनी भो पवित्रित्वे मोदें कसली सोयरीगोत आसा गाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू अशें म्हणटा, तो म्हजे कडसून घेतलो तें तो तुमकां कोडयतलो, कित्याक हांवें बापा कडलें घेतलां, ताणें म्हजे कडलें घेतलां आनी तो तें तुमकां कोडयतलो. हीं उतरां म्हणून जेजू कितें सांगूंक सोदता? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमी तेगूय एकूच. आमचे मदें वेगळोचार ना, भेदभाव ना, आमी एकूच. आतां हें आमी कशें समजून घेवचें? बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेग एकूच कशें समजून घेवचें? बाबा भयणो, हें समजून घेवंक आमकां गरजेचें पळय तें देवाचें सैम जाणो जावंक. देवाचें सैम आमच्यांनी 4 उतरांनी समजून घेवंक जाता. पयलें, देवाचें सैम एकवटाचें. दुसरें, देवाचें सैम सहकाराचें. तिसरें, देवाचें सैम मोगाचें. आनी चवथें, देवाचें सैम रोचणेचें. ह्या 4 उतरांचेर आज आमचो नियाळ करुया. देवाचें सैम एकवटाचें. बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेगूय मेळून एकवट कुणायतात. खंय दिसती पडटा आमकां? बाप रोचणार ह्या संवसाराचो, ताचे बरोबर पूत आनी पवित्र आत्मो आसले गाय? वय. कोण सांगता म्हाका? उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी पयली ती दुसऱ्या आवेसवराची वडी 25 म्हाका रोचणेची खबर सांगतात. मागीर बापा बरोबर हे रोचणेन जेजू आसलोलो म्हूण कोण सांगता? बागयोन जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेसवरान पयले ते 18वे वडीन म्हणटा, अरोंबाक सोबद आसलो, सोबद देवा सोबे आसलो, सोबद देव जावन आसलो, ताजे विरेत कितेंच रोचूंक ना, सगळें रोचलां तें ताजे वरवीं रोचलां. म्हणटोच रोचणेंत जेजू बापा बरोबर आसलो, एकवट जेजूचो आनी बापाचो. पवित्र आत्मो आसलो गाय? वय. आनी कोण सांगता? बाबा भयणो, उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी 2 सांगता, सर्वेस्पोर देव रोचता तें ताजो आत्मो उदकाचेर झोंपयो मारतालो आनी पवित्र करतालो. म्हणटोच आमकां एकवट दिसती पडटा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या मदें. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, सहकार म्हणजे कम्युनियन. कम्युनियन म्हणजे कॉमन युनियन. आमी कितेंय करता पळय तेन्ना आमी सांगाताक करता. इंग्लिजींतल्यान हे कम्युनियन ह्या उतराक जायते अर्थ आसात. टुगेदरनेस, रिलेशनशीप, वननेस, फ्रेंडशीप एक्सेट्रा. कम्युनियन म्हणजे सगळें बरोबर बागाक. कॉमन युनियन आमी बरोबर वावुरता.
आमच्या तेगांचो शेवट एकूच. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो मोग. भाग्योन जुआंव आपले पयले चिटीन 4व्या स्वरान आमकां सांगता देव म्हणल्यार मोग. आनी तूं तर देवाचो मोग कोत्ताय, तुवें मोग करूंक जाय पेल्याचो. करिनाय तूं फोटकिरो. कित्याक दिसना त्या देवाचो तूं मोग करूंक कसो पावतलो तूं दिसता त्या बाबा भयणीचो मोग करिना जाल्यार. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी भाग्योन जुआंव सांगूंक सोदता दिसता त्या बाबा भयणीच्या मोगान तुका देवाचो मोग उगतो जाता. आनी आमकां बरें समजता आयचे परबे समयार देव मोग म्हूण ताणें ओतलो कोणा सोबें रचने सोबें आपलो मोग ओतलो. आनी देखून आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसवर सांगता कांय नासलें संवसारांत, कांय नासलोल्यांतलें देवान सगलें रचून हाडलें. कित्याक रचून हाडलें? आपणा सोबें आसलोली पळय ती मोगाची जोर वांटूंक जाय आसली. कोणा सोबें आपणाच सोबें दवरूंक जाय नासली, वांटूंक जाय आसली. आनी ती देवान वांटली आख्खे रचने सोबें. आनी 4थे सुवातेर बाबा भयणो देव सागोर नव्या जिविताचो नवें जिवीत देव उत्पन्न करता. आतां ही 4 स्वतां आमी कशी समजून घेवची ती एका गोराब्यांत वेव्हारान घातलेली आमकां दिसती पडटा. उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी 26 अशें म्हणटा लेट अस क्रिएट मॅन इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस. आमच्या रुपण्याचो आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. देवाचें रुपणें देवाचें सारकें आमी कशें समजून घेतले. हांव बाबा भयणो युरोपाक गेल्यार लोक सगलो गोरे कातीचो, आफ्रिकाक गेल्यार लोक सगलो काळे कातीचो, आजियेक येयत जाल्यार लोक आमचे भाशेन ब्रावन स्कीन. मागीर देव कोणा भाशेन दिसतलो तर? एकाच घरान मुडया दादलो मातशें काळो बायल ताजी एकदम गोरी, ओ दादलो मातशें चड गोरो बायल मातशें ताजी काळी. मागीर हांकां दोगांयकूय पडयल्यार देव कोणा भाशेन दिसतलो? बाबा भयणो कातीचेर दल्लोले ना. कित्याक देवाक कूड ना. कात कोणाक आसा? फकत कूड आसा ताका. देखून जेजू मनीस जाल्या उपरांत ताका कात आसली. पूण कसली कात ती? गोरी. कित्याक तो मिडल इस्टांतूंतलो आयलो देखून तो गोरो आसलो. देखून जेजूचें चित्र आमी पळयता जाल्यार मातशें गोरो पळयता. देखून कातीची गरज न्हय. देव म्हणल्यार निबेल आत्मो. बापाक कूड ना, पवित्र आत्म्यांक कूड ना. जेजू मनीस कसो कूड आसली पूण जीवन जाल्या उपरांत ती कूड वेगळीच. इट वॉज अ रेजरेक्टेड बॉडी, वेगळीच कूड. जाल्यार देवाचें रुपणें देवाचें सारकें कशें समजून घेवचें ह्या 4 उतरांनी. गोबायल 2 गांवची, 2 वाड्यांतली, 2 फामिलींतली दोगां मनशां एकठांय येतात, एकवट घडटात. ती संबंधान जियेतात, सहकार दिवन जियेतात. बायल घोवा कडेन कोऑपरेट करता, घोव बायले कडेन कोऑपरेट करता. एकामेकाक समजून मांडून घेवन इश्टागतीन बानपासान जियेतात, कोऑपरेट. मोगान वाडटात ती. घोव बायले सोबें तर मोग ना, तें काजार तोगचें ना. मोगान वाडटात ती. आनी निमाणे सुवातेर ती दोगांय नव्या जिविताक उक्तीं आसात. दे ओपन टू न्यू लायफ. म्हणटच दोगांय एकामेकाच्या एकचारान एकवटान मोगान नव्या जिविताक ती उक्तीं रावतात. आतां बाबा भयणो आयचो विशय आमकां म्हणटा भाग्योंत आंतोनीच्या सांगाता देवाचे रचनेचे राखणदार. कितें गाय ह्या उतरांचो अर्थ? रचनेचे राखणदार आनी सेवक. म्हणटच आमी पळयलें त्रित्वी कोणती. ही त्रित्वी आमचे मदें कशी आजीर जाता? घोव बायले सोबें कुटुंबा वरवीं ही त्रित्वी आमचे सोबें आजीर जाता. आतां ही त्रित्वी म्हाका कितें करूंक आपयता? ही त्रित्वी म्हाका आपयता तुका हांवें रचला, ह्या पृथ्वीचेर घातला, ही पृथ्वी राखूंक तुका आपयला. देखून उत्पत्तीच्या पयल्या आवेस्वराचो
28वी ओळ अशें म्हणटा, वाडात चोडात प्रितूम बोरात. आनी ह्या संवसारांत हांवें रोचलां पळय, ताजेर तुमी दोनीपण चलयात. बाबा भयणू, हें उतर दोनीपण हाका 2 तरेचो अर्थ आसा आनी आमकां गोंयकारांक तो एकदम बरो समजतलो. बाडकार आनी मुणकार. बाडकार म्हणटात तो कोण? जाचें बाट तो बाडकार. मुणकार म्हणटात तो कोण? जाका राखूंक दिलां पळय तो, राखूंक दिलां तो. मागीर तूं आनी हांव कोण गाय? मुणकारां, बाडकारां न्हय. बाडकार एकलोच तो सोरपोदवेदार देव. तूं आनी हांव सगळीं मुणकारां ह्या सोरपोदवेदार देवाची. आमकां सोरपोदवेदार देवान म्हणलां रोचणेचे राखणदार. तुय पुस्तकांत आमकां मेळटा दोनीपण चलयात. कसलें दोनीपण तें? असलें झाडांचो उखल करात, झाडांची पीक काडात, पिकता तें तुमी खायात, उरलेलें दुसऱ्याक वांटात, पूण तें झाड राखात. म्हणटोच हांव म्हजें दोनीपण चलयतां तें झाड लावन, तें झाड वयर काडून, ताका पीक हाडून, ते पिकेंतलें हांव खावन आनी म्हाका मायज जाता तें दुसऱ्याकूय वांटून. तें झाड कातरूंक म्हाका अधिकार ना. तें झाड लावंक आनी तें झाड उसोवंक म्हाका अधिकार आसा, कित्याक हांव बाडकार न्हय. हो संवसार म्हजो न्हय. हो संवसार बाबा भयणो देवाचो. आनी देखून पाप सायब फ्रांसीस ताणें बरयलेल्या डॉक्युमेंटांत लावदातो सी हातून आमकां उगडास कोत्ता. कितें भाशेन पाप सायब म्हणटा, आमी सगळीं हे रोचणेचे सेवेक आसाव. आमी ती रोचणां न्हयच राखची, न्हयच सांबाळची, पूण ती उदरगत कोत्ता आसतना ते रोचणेची फाल्यां येतली पळय तांचोय हुस्को धरून जियेवचें. आयज जरी तर आमकां गोंयांत इतलें नुस्त्याक पिकलें वो पिकता, आयज जरी तर गोंयांत आमकां इतलें फ्रूट जालें आनी जाता, कित्याक म्हज्या शेपाईच्या शेपायन तो रूख रोयलोलो देखून. आयज हांव पणस खाता तें म्हजें न्हय. म्हजे पायचेय घडये चडशे जावचे नात, शेपाईचे व ताज्या पायचे घडये जायत. म्हणटोच तांणी लायलोलें फळ खावंक घडये तांकां मेळ्ळे ना जायत. तांणी लायलोलें, तांणी शिंपलोलें, तांणी सांबाळलोलें, तें म्हज्या पायच्या हातान पडलें. म्हजें पायन तें राखलें आनी सांबाळलें, देखून हांवें नातवान तें फळ हेलें. आतां जरी तर म्हजें पायन तें कातरलोलें आनी म्हज्या शेपायन लायतना तर चिंतलोलें, म्हाका जालीं 40 आनी 40 म्हणल्यार हें झाड हर दिवपा पावतो जाल्यार हांव कांय नको. नातरां आनी दवरूंक कित्या जायी, लायनासल्या वती बरें. अशें तर म्हज्या शेपायन चिंतलोलें जाल्यार आयज आमी हावंक पावतलीं आसलीं काय? हें पाप सायब आमकां उगडास करता. म्हणटोच पाप सायब म्हणटा, तूं लायतना तुजो हुस्को जावं दी आनी 3-4 पिळकेक खावंक मेवता पळय तशें. आनी ह्या हुस्क्यान जरी तर आमी ही रोचणां मांडून घेता, ते रोचणेचो उखल कोत्ता आनी ती रोचणां तर आमी सांबाळटा, तेन्ना की आमी राखणदार जाता. म्हणजे हे रोचणेचेर सर्वेस्परा देवाच्या नांवान आमी आमचें मुक्दमपण ओ चाकरी मुणकारपण आमी चलयता. म्हणटोच आमकां फकत तें राखूंक दिलां, मोडूंक न्हय. मोडूंक न्हय, आमकां तें राखूंक दिलां. आतां अशें जाल्यार कांयच मोडिना जाल्यार डिवेलपमेंट खंय जातलो? पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो एक्लेसिया इन आसिया म्हूण ताणें डॉक्युमेंट बरयल्लो. त्या डॉक्युमेंटान पाप सायब म्हणटा, डिवेलपमेंट should always be keeping in mind the growth of human community. कसलोय डिवेलपमेंट आमी म्हणटा पळय तो आट्टेल्याव जाल्यार आनी तो तेंगशेक पावतल्याव जाल्यार तो जावंक जाय मनशाचे सेवेक. तो तर मनशाचे सेवेक न्हय जाल्यार तो डिवेलपमेंट न्हय. तो डिवेलपमेंट न्हय.
हें पाप साहेब एक्लेसिया इन आसिया म्हणटात ते डॉक्युमेंटान शिकयता आमकां. डेव्हलपमेंट इज गूड, आमी बांदूंक जाय, नव्यो नव्यो वस्तू आमकां जाय, पूण ह्यो नव्यो नव्यो वस्तू जरी तर मनशाच्या जिविताचे निसणटण हाडटल्यो जाल्यार त्यो उपयोगाच्यो न्हय. ह्यो नव्यो नव्यो वस्तू तर मनशाच्या जिविताचो उखल करतल्यो तेन्ना की त्यो फायद्याच्यो. आनी देखून बाबा भयणो, आयज आमी एका उतराचेर आमचो इल्लोसो नियाळ करुया. आयज आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. वॉट इज द मिनींग ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज. बरें, कित्याचेर रांदता तूं घरा? गॅसाचेर रांदता. जोडो उजार करता ना. तुजी शेमाय कित्याचेर रांदताली? खुंयसान हाडटाली? मागीर त्या तेंपार कित्याक डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना? आतां तूं गॅसार रांदता, तूं डिफॉरेस्ट्रेशनाची खबर करता. शेमाय त्या तेंपार जोडवाचेर रांदताली आनी तुवें डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना. वॉट इज द डिफरन्स? रानां पडली न्हू, फेल इन द जंगल. ना, त्या तेंपार जाणटो जाला तो रूख मात्ताली, ताज्या जाग्यार 3 नवे लायताली. देखून आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हण नासली. एक काडला आनी 3 लायला. 3 घडये वाचोनात जायत, एकलो पूण वाचतलो. म्हणटच एकाच्या जाग्यार एक उबो जातलो. देखून आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना. दुसरें, आमी जोडवार रांदतालीं जाल्यार सदांच आख्खो रूख कातुरला म्हण गॅरंटी ना. आमी सांकाडटालीं, सांकाडटा तें पुरो आसलें रांदूंक. आतां डिफॉरेस्ट्रेशन कित्याक म्हणटात तर एका फारार 150 माड मारले, एका फारार 150 आंबे मारले, एकाच फाराक 150 सायल मारले, एकाच फाराक 150 पणस मारले. तांच्या जाग्यार उबे जातले केन्ना 150. हाका लागून आयज आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. आनी देखून पाप साहेब आमकां आयज उगडास करता. लूक एट द लायफस्टायल टुडे. त्या तेंपार आमी उज्याचेर रांदले, पूण आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना तें, कित्याक लायफस्टायल वेगळी आसली. आयज आमी उज्यार रांदिनात म्हणजे जोडवाचो उजो, आनी तरी आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा, कित्याक वागणूक मनशाची बदलल्या. सगळेंच माल्लां काबार केलां आनी कांयच नासलेल्या भाशेन मोड करून दवरलां. देखून आमी ताका डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. त्या पासत बाबा भयणो, आयज एक कातुरलां जाल्यार 5 लावपाचीं आनी लायल्यान ती वयर काडपाची आमकां हुस्को आसूंक जाय. पूण हाकाय जाबाप आसा. जायतीं जाण म्हणटलीं, फादर आमी रावता फ्लॅटांनी, खूंय कितें रोवपाचें? फ्लॅटांनी रावतात जाल्यार बरें. फ्लॅटा भायल्यान इल्लोसो तरी जागो आसा जाल्यार थोड्योश्यो तरी वस्तू म्हज्यान थंय घालूं येतात. कितें? पोपाय चड व्हडली जायना, केळ चड व्हडली जायना, पेर जाता मातशें पूण इल्लीशी बेंडल्यार रावता ती, आंतेर जाता मातशें सुमाराची पूण मातशें बेंडूं येता तिका. असलीं झाडां घालूंक आमचे लागीं जागो ना काय? ह्या झाडांक 2 भाशेचे बेनिफीट आसा. ग्रीनरी हाडटा, वारें हाडटा, ऑक्सिजन क्रिएट करता, मातशें सावडी घालता आनी बरोबर फोडूय दिता. पूण आयज लोकांचो आर्ग्युमेंट असो, फादर कितल्यो पपायो लायल्यो, माकडांनी मोडूनच उडयल्यो. ओय, हाकाय जाबाप आहा म्हजे लागीं. कितल्यो लायल्यो तुवें? 30. माकडांनी कितल्यो मोडल्यो? 20. तरी तुका 10 उरल्यो न्हू. म्हणटोच माकडांनी तर 30 20 मोडल्यो, तरी तुका 10 उरल्यो. 10 मोडया 5 पपायो दिना तसल्यो 5 तरी उरल्यात मू. तांकां तरी पपायो जातेल्यो मू. बाबा भयणो, माकोड हातले म्हूण हांव तो कांय लायना, तोय बडहावपाना आनी हांवूय हावपा पावपाना. देफोर आमचें चिंतप जावंक जाय पोत्तें. तो कित्याक खाता? कित्याक तो रावता थिंग तूं पावला, देखून तो आतां तूं रावता थिंग तो येयला. तो थिंग आसलो जाल्यार हिंग पावच नासलो. तो रावता थिंग हांव गेलो म्हणटरी हांव रावता थिंग तेणेच पडलो ना.
मागीर हांव रात थिंग तो येयल जाल्यार आतां तेकाय हावय ना हें हाच पडलो ना दोगांय हाया बराबर ताकाय हावया आनी हांवूय खाता सो जागो आहा 5 पोपाय लाय तातूंत 3 माकोड हायन गेले जाल्यार 2 माकोड तुटले बाबा भयणो कितेंय तरी करया आमी तर कांयच करचें ना म्हजे लागीं जागोच ना म्हूण आमी तर हात पांगरून बसलीं जाल्यार कांयच करूंक आमी पावची ना आनी देखून दोगूय पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आनी आतां ताजे उपरांत पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हें सांगतात दोनी पोंड चलयात म्हणजे राखणदार जायात हें देवान तुज्या हातान घातलां पळय तें तूं राख तूं सांबाळ जाता पळय ते भाशेन आनी तातूंतल्यान तूं कितें उत्पन्न कोत्ताय तें तुज्याय फायद्याक दुसऱ्याच्याय फायद्याक आमी जरी तर लेविटिकस ह्या पुस्तकांत वचत जाल्यार तुवें बरी शिकवण आहा कितें तुवें शेत लायलाय तें तूं लुंवताय कातोत्तना थोडी कोणसां कोणशांनी उरल्यान तीं सोड कोणाक सुकण्यांक दुसऱ्या मनजातींक आनी गरिबांक सगळेंच लुंव नाका तुवें दाखवेल लायल्या ताका 3-4 क्रॉप जाले म्हूण चिंतया पयलो काडलेलो 15 दीस आदीं थोडे तन्ने आसले आतां दुसरो काडलो 15 दीस उपरांत तरी थोडे तन्ने आसले आतां तिसरो काडलो तरी थोडे तन्ने आसात आतां चवथो काडलो आनी तरी स्कॅटर्ड हूंय थोडे तन्ने उरल्यात सोड ते कोणाक मनजातींक आनी गरिबाक ही आदल्या कोराराची शिकवण पिकलां तें सगळें तुकाच न्हय पिकलां ताका दुसऱ्याकूय अधिकार आसा दॅट डज नॉट मीन ओय म्हाका अधिकार आहा देखून चिकले इगोजी वयता फादर बॉलबॅक सागे आख्खो केळी गेडो घेवन येता दॅट इज नॉट वॉट आय एम सेईंग आय हॅव नॉट सेड दीस प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड म्हणटोच बाबा भयणो हांव सांगूंक सोदतां पळय तें आमचे सोबें तुका हुस्को आसचो एन्ड देफॉर माकोड सोतायतात तितले आमी ताजेर लक्ष घालचें न्हय तो आपणाचो शेर तो ओत्ता म्हजो शेर म्हाका इलो तरी उत्तलो तो शेर हांव खाता माकडान सोडलो तो पूण माकोड हातो म्हूण हांव तो कांयच करना आमी कांयच करूंक पावचे ना आनी हातून आमकां बागयोन आंतोन देख आतां ह्या त्रित्वीच्या परबेच्या दिसाक बागयोन आंतोन खंय बसता हांगा बसता 2 तरेनी तो बसता तो दिसती पडटा पयलें जें कितें हांवें बापा कडलें घेतलां तें पवित्र आत्मो म्हजे कडलें घेतलो आनी तुमकां दितलो बागयोन आंतोनीन जेजू कडलें बापा कडलें पवित्र आत्म्या कडलें घेतलोलें तितलें दुसऱ्याक वांटलें मागीर जावं तें मिलाग्रीनी मागीर जावं तें उलोवपांत मागीर जावं तें बरोवपांत मागीर जावं तें ताचे जिविताचे चालींत आयच्या शुभ वर्तमानांत जें कितें जेजू म्हणटा तें आंतोनीन वेव्हारांत घातलें जें कितें हांवें बापा कडलें पुता कडलें पवित्र आत्म्या कडलें घेतलां तेंच हांवें दुसऱ्यांक दिलां म्हणटा बागयोन तांतोन दुसरे सुवातेर बागयोन तांतोन आयज म्हणटा म्हजो खेरीत हुस्को जालो कितें करपाचो 2 कार्यांचो एक कश्टवतेल्याचेर नदर घालूंक आनी ताका कश्टांतलो मेकळो करून तो बापाक महिमा दिवंक पावूंक कश्टवतेल्याचेर नदर घालूंक आनी ताका कश्टांतलो मेकळो करून तो बापाक महिमा दिवंक पावूंक हो जालो म्हजो वावर आमी तर आयज खरेंच रचनेची राखणदारां जाल्यार कश्टवता कोण रचना कश्टवता कोण देवान रचल्यान तातूंत आसात पळय तीं सुकणीं सावजां आनी मनजाती कश्टवता कोण मुनीस मुनीस तांचेर नदर घाल तांकां एक एकल्याक तांचे ओख राखून घे आनी तांकां देवाक महिमा दिवंक शिकय तांकां देवाक महिमा दिवंक शिकय ह्या दिसांनी आमकां गोंयांत काडूंक जाता कित्याक गाय म्हणल्यार पावस पडटा देखून नाजाल्यार सकाळीं फुडें 5:45 जावचे आदीं 5:40 5:35 5:40 उजवाड जाता आनी सांजे ती 7:15 उजवाड आसता उठात 5 वरांचेर सकाळीं आनी झाडदिन्यान पासय मारात आयकात त्या सुकण्यांचो आवाज
बाबा भयणू ही सगळीं झाडां तर नान जालीं ही सगळीं सुकणीं नान जातलीं आयकात तांचो आवाज ती देवाक कशी सकाळीं फुडें महिमा दितात पळय ती आमी घडये उठूंक नात आजून न्हिदून आसात पूण तांचो आवाज आयकात आनी ती कशी देवाक महिमा दितात तें पळयात आजो उगडास कोत्ता भाग्योंत आंतोन आयज म्हाका ह्या बो पवित्रित्वेच्या परबे दिसाक हांवें तांकां स्वतंत्र केलीं आनी तांकां स्वतंत्र करून देवाक महिमा दिवंक शिकयली आयचो विशय म्हणटा आख्खी रोचना स्वतंत्र करूंक तुका वेंचून काडला रोचना स्वतंत्र कर सुकण्यांक तुय रावन देवाक वाखाणू नुस्तें तुय रावन देवाक वाखाणू तो माकोड आनी गरज पडल्यार वाग आनी शिवपुऱ्यान तुय रावन देवाक वाखाणू आनी तांची एक एकल्याची वाखाणणी म्हज्या वावरांतल्यान तर जाली म्हजी वाखाणणी तातूंतल्यान देवाक पावली हें करूंक भाग्योंत आंतोन आयज आमकां आपयता तर ह्या वेस्पराच्या दिसाक भाग्योंत आंतोनीचो उलो आमच्या मनान घेवन हो विशय आमच्या जिवितांत शार्ती पावंक भोव पवित्रित्वे लागीं आदार मागुया भाग्योंत आंतोनीच्या सांगाता देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूचो पाटलाव करुया हें करूंक भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन तोच देव आमकां आपले सर्गींचे कृपेन बरो म्हूण मागुया आमेन उबी रावुया सोत मानता देवाक सोरपुतवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबावलो अंकुर मारी सायन जल्मलो पोसला ताका हावस आनी क्रूस सोंसले ताका क्रूसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदे देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांचो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो पवित्रवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुक्ती करूंक येतलो मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक संस्कार पापांचे मोक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासणांचे जिवीत आमेन सोगली आख्खी रोचना देवाक ओळखूंक पावूं आनी देवाची महिमा परगटूं म्हूण मागून थोड्योश्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे रोचनेचो आनी पर्यावरणाचो मोग आनी सांबाळ करूंक बारी वावरूंक आनी गरज पडल्यार झुजूंक आनी तशेंच करूंक आपले परजेची काळजां मनां हे दिशेन आकारूंक आपूण तशें पोरजा देवाचे रोचनेचे आनी पर्यावरणाचे जबाबदारेचे कारभारी जावंक हे बाबतीन चालू आसलेले परिशदे वरवीं जायते ओत्मीक बरेपण येवंक देवा लागीं मागुया दुनिया देवा ऐक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उरलो आमच्या भारत आनी गोंय सरकारान देवाची रोचना सांबाळूंक आनी आमची रानां दोंगर नदी वेलो आपल्या फायद्याक पडच्याक तांचें निसंटण करिना जावंक पूण परजेच्या बरेपणाक सृश्टीचो आनी तातूंत आसलेल्या ल्हान तशेंच व्हड जिवाचो बरे तरेन सांबाळ करूंक देवा लागीं मागुया दुनिया देवा ऐक आमचो तळो मुक्तीपणान मारता उरलो आमचें गोंय आमचें दायज जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेलें तें आयज जायते
आपस्वार्थी मनीस नश्ट करूंक फुडें सरल्यात. आमच्या मोलादीक पर्यावरणा आड तांणी येवजून काडलोले नश्ट प्रकल्पाचेर आमी आनी भोव करून तरणाट्यांनी जागृत जावंक एक मनान निशेध मारूंक आमची सृश्टी आनी आमचें दायज सांबाळूंक सांत आंतोनीच्या मजतीन बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा ऐक आमचो धाडो भक्तीपणान मारता उलो. कोविड-19 ही पिडा जी साबार आकारांनी आयज पासून आमचे मदें आसा ती बेगीनच नपयत जावंक आनी ती आसुनूय आमचे सामान्य जिवीत भोव करून धार्मीक जिवीत काळजीदारपणान आमी फुडें व्हरूंक आनी फुडाराक येतल्या कसल्याय वायटा विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा ऐक आमचो धाडो भक्तीपणान मारता उलो. बौद्ध रित्वे भाशेन सौभाग्यलीपणान आमचे पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरूंक आमी वेगळोचार पयस करूंक प्रामाणीकपणान जियोंक एकामेकाक आदार सहकार दिवंक बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा ऐक आमचो धाडो भक्तीपणान मारता उलो. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. दाना तोयरे वेळार गायन करूया C21 पेज 37. C21. कितें घालताय त्या उंड्या, कितें घालताय ते कालशी, या निभावाच्या हातान कितें वेदी दवरताय. म्हजो आत्मो आनी कोण, म्हजी काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी चीड घालता. म्हजो आत्मो आनी कोण, म्हजी काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी म्हजी चीड घालता. म्हज्या बाबा भयणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदले बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या निके पवित्र सभेच्या आदवा सुरेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बावार्थान आनी मोगान पवित्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सद्दां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोमे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर. पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जण न्हय,
बोगोर एकाच देव सैमाचे तेग जण तुवें उगडापो करून दाखयलोलो ओ तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर बाबार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्यांची तीच अंतोर नासलोली मोहिमा खालतेपणी ओळखता खोऱ्या आनी सासणांच्या देवा एक एकल्या जोणांचो वेशीक गुण आनी तेगांयचे एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सोर्गींचे दलबार एकाच ताड्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात So good for go to ya. Sumya Jesu ami ondokata ani kachitle biata title poge tu voi bovane so ami tujhe moron borgota बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिजो पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर. बागयोन जेवास, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन त्रिता, बागयोन आंतोन हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां दांडे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराची पाप कटिली आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराची पाप कटिली आमची काकलत कोर. देवाची शिळे संवसाराची पाप कटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद घेता आसतना सुत्राय दोची. आमी क्रिस्त प्रसाद घेवंक येता तेन्ना लूट करची न्हय. दुसरें तुमचे हाताचें ताट मुखार दाखोवचें हाताचेर. जायते फावटी आपल्याच हाकेन धरून तुमी क्रिस्त प्रसाद घेवंक सोदता. म्हणटूच बरे माणसुकेन देवाक तुमी घेता आसतना, जेजू काळजान घेता आसतना भक्तीपणान ताका तुमी घेवचो. आनी जी कोण कुमसां जावंक ना ताणें घेवचो न्हय म्हणून हांव प्रार्थना करतां. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना गायन करूया. D21 पेज 58. D21.
pion dadoshi saya tan lagrea odrea Jesus și ea suconas lore zoritle pion dadoshi saya duce și edau Jesus am ce și durau Jesus și durau Jesus tu e clos am so viswas tu am so viswas zor lagda civi Jesus și ea somadan colpi to e clos sasa zor lagda civi Jesus și ea baruban diubi somadan colpi to e clos și edau Jesus am ce și durau Jesus tu e clos am so viswas tu am so viswas tu ce și edau Jesus am ce și durau Jesus tu e clos am so viswas tu am so viswas par dolga ceta Jesus și ea Jesus și ea tocata patca două clon vorta ba ce veghe duce și edau Jesus am ce și durau Jesus și edau Jesus am ce și durau Jesus tu e clos am so viswas tu am so viswas și edau Jesus am ce și tu
Jesu. Tu eklos आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. तुझेशी येता जेजू, आमचेशी तू राव जेजू. तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. सगळीं उबी रावया. पेज नंबर 424 आमी गायन प्रतिगान पयलें घेतलें मारयेचें तुसगीत. याज्ञिकाक सगल्या मनशांक सोडवून मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सोगूट जालो. आमी गायन घेतलें W16 आमी पयलोच वेस गायतल्या उपरांत सगळे वेस आनी उपरांत निमाणो तो परतून आमी गायतल्या वेस. Mozot mozor vesporak vakanta Moja tarka deva sove murgota Mozot mozor vesporak vakanta Moja tarka deva sove murgota Tare langitza koniche disgali Soglio pirgana kabagi mundulio Sogoni samaka keni ojaba Ouvido ci soda oci tacenau Apri boti cordone andai amso Dio Pirke kaklutoya da coita Aplo bolista tu baron sorvespo Kalsan monak evno tolia tambaita Ovedarak sudra voine sheutita Lapikanto mae mokan voirkata Ukelo lemda doskota denyani Grestak zalia kali korun portita Udas torun aplia doya mogatso Israela kaplia sakrak bal
अब्रामाक आनी ताच्या दोन पुतांक दिले तो विश्वासी देव सांभाळटा मोहिमा बापाक आनी पुतांक अनाथ्या दिले तो विश्वासी देव सांभाळटा महिमा बापाक आनी पुतांक अनाथ्या आदी आता आनी सदां Sorvespora vaganda Mocha darga deva sove murgota Mosot sorvespora vaganda Mocha darga deva sove murgota सगळ्या मनशांक सोडवून मेळचे खातीर सगळ्यांक हांव सोगोट जालो प्रार्थुया सोर पोदवेदारा देवा आमच्या बापा या दोबाची परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पडणी पाठ करून या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान ओदीक आमकां बोर आणि तुमच्या मोगान आम्हा सोमेस्तांक संपूर्णायेन एक कोर ए पोरी या संवसारांत भावार्थान चलतना आणि शेकी स्वर्गार तुमकां रूप पडयतना सगळे आमचे जिवीत बोर बो पवित्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आणि वाकाणणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सांत आंतोनीक मागणे नोमान तुका सांत आंतोन नमान तुका सांत आंतोन तूं वर्तताय फूल निर्मळपणाचे फूल निर्मळपणाचे आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला दिवन बो कालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे वडा बोरवोशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता विनंती कोर म्हूण या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता तुका जाय तें माग मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवेन केलोय तितले पावटी तो तुझ्या आतार केलता आसतना एक काकुतीवोन गोरजेक सांपडलोल्यांच्या आदारा तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती या देण्यांची जे तुझे वरवीं हांव मागतां पवित्र सोबेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक
तुका समोर पिता तुमकां तूं राख आनी सांबाळ म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बो भलायकेन सांबाळ म्हजो दिसपट्टो गिरास दी म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं सोड पिडेस्तांक आनी कश्टवतेल्यांक तूं आसरो जा काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर भुरग्यांचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणे फावो कर सोर भुरग्यांक बाबार्थान वाडूंक तुजी मोजोत लाबोय म्हज्या पातक्याची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडूंक दी आनी अशें ह्या जिवितांत आनी जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणांच्या सासणाक बापाक वाकाणू तुका बोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गाराज बोगूंक आमी पावूं अशें जावं पिडेस्तां पासत मागणी आनी आशिर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोम्याच्या नांवान आमचो आदार ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला ए सोम्या जेजू क्रिस्ता भागिवंत आंतोनीक सोड पिडेस्तांक आनी निर्गोश्टीक सांपडलेल्यांक भलायकी लाबूंक प्रार्थना करून आमी तुजे लागीं मागतांव ताजे मजतीन कुडीची आत्म्यांची आनी मोनांचे पिडेंत कश्टवतेल्यांच्या तुज्या चाकरांचेर आनी चाकोरणींचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रोचलेल्या आत्म्यांक उब दिवन जिवीत बरीत कर अशें आमी आमच्या कश्टांतली नितोड जावन वेगींच तुजे दयेन भलायकी जोडच्याक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोम्या जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन बाबा भयणीनो हो सोय घेवन आमच्या विगारवाराक मुर्मुगांवचे फादर कॅनेटाक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा काय बरें आमकां ताणें आज प्रवचन केलां आमी सोर रोसणेचे राखणदार आनी सेवक कशे तरेन जावचे ते होच सोय घेता आमच्या तरणाट्यांनी आनी तेज्या अवमारींनी आयच्या मिसाची मांडावळ करून सगळी मांडावळ तांणी सांबाळली देखून काळजान तान तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या दाबोलच्या रावतल्या वाठारांत तरणाटीं आसात तांणी बरे तरेन गायन करून आमकां आदार दिलो तांचे आमी देव बरें करूं म्हणटा मागता तुमी रस्तो क्रॉस करतना उजव्यान तशें दाव्यान पळोवचें कित्याक जायते फावटी आमी लूट करून पयलीं धांवता आनी ट्रॅफीक आसा म्हणटच हायवे पळोवचें सगल्यांनी कोणी तो डोनेशन दिवंक सोदता आमचे क्लार्क सकयल आसा आमची तरणाटी सांजाव करतात कोणी तो तांकां कितेंय कुल्लां पाकडी दिवंक सोदता जाल्यार तांणी तुवें क्लार्का लागीं दिवचें म्हूण आमी मागता देव बरें करूं शेवटाचे गायन U25 पेज 243 U25 Santa Toli Bogda Firgyaci गोडीच्या तुझ्या क्रोधात केलता बाळो जेजू
सोमरून